पवित कुसाचे कुरियेन निवार आमकां आमचे देवा आमची या दुस्मानांतले बाबाचे पुताचे आनी पवित आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवाक सरपदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पितिमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित आत्म्या वरवीं गोरवी सोमवलो अंकवार मारयेताय सोलमलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका खुसा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेलेल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गार चडलो सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांय जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित आत्म्यांक कातोलीक पवित सोबेक भोगतांचो एकठार पातकेचें बोगसोनें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. Noman Marie kurpen bolele sorvespo tuche tayasa ostria moden tu sodo ani sodo tu sopu Jesu. Noman Marie kurpen bolele sorvespo tuche tayasa ostria moden tu sodo ani sodo tu sopu Jesu. Noman Marie kurpen bolele sorvespo tuche tayasa ostria moden tu sodo ani sodo tu sopu Jesu. Muima bapa kani puta kani pavit आत्म्यांक नियाल्या मी 5 कूट orkaचे पयलो कूट सोमी जेजू तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो मोयमीवंत पोनो जिवंत जाता. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. Numan Marie kurpen bolele sorvespo tuche tayasa ostria moden tu sodo hani sodo tu sopu Jesu. Numan Marie kurpen bolele sorvespo tuche tayasa ostria moden tu sodo hani sodo tu sopu Jesu. Numan Marie kurpen bolele sorvespo tuche tayasa ostria moden tu sodo hani sodo tu sopu Jesu. Numan Marie kurpen bolele sorvespo tuche tayasa ostria moden tu sodo hani sodo tu sopu Jesu. Noman Marie kurpen bolele sorvespo tuche tayasa ostria moden tu sodo ani sodo tu sopu Jesu. Nagyonti Marie devache mai ama papyan kativ nati kor atani amcha manacha velar amen. Noman Marie kurpen bolele sorvespo tuche tayasa ostria moden tu sodo ani sodo tu sopu Jesu. Nagyonti Marie devache mai ama papyan kativ nati kor atani amcha manacha velar amen. Noman Marie kurpen bolele sorvespo tuche tayasa ostria moden tu sodo hani sodo tu sopu Jesu. Nagyonti Marie devache mai ama papyan kativ nati kor atani amcha manacha velar amen. Noman Marie kurpen bolele sorvespo tuche tayasa ostria moden tu sodo ani sodo tu sopu Jesu. Nagyonti Marie devache mai ama papyan kativ nati kor atani amcha manacha velar amen. Noman Marie kurpen bolele sorvespo tuche tayasa
Osturia mode tu sodo, ani sodoi tu sopu Jesu. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Noman Marie kurpen bolele, sorvespo tu chetayasa, Osturia mode tu sodo, ani sodoi tu sopu Jesu. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Muima bapa, kani puta, kani povi tatmiang, आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. Homocha Jesu, bogo samka, emkonantlia uchantli, ani niwar sogल्या otmiang, sorgarwar, odik korun, चोर गरज असलेल्यांक. दुसरो गूट, सोमी Jesu, वैभवान स्वर्गार चोडटा. स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास हाय समकांदी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बोगशितांव, तशींच आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां तायनेन पडोंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझें ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझें ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझें ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझें ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो उस्तरामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझें ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझें ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझें ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझें ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझें ताय आसा, उस्तरामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां सर्वोत्ता आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां जेवणार आमकां सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर, ओदीक करूंक चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो कूट, सोम जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकूट घालतात. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. फोटो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बुगोस, आनी आमकां टायनेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुजें ठांय आसा, ओस्तुरिया मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा ओस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदोय तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा ओस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदोय तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा ओस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदोय तुझो पूत जेसू आम्हा पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा ओस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदोय तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा ओस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदोय तुझो पूत जेसू माये आम्हा पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा ओस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदोय तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा ओस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदोय तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा ओस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदोय तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा ओस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेसू बोगोस आमकां एमकोनांतल्या उच्चांतली निवार आमकां सगल्या आत्म्यांक सरकार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो गूट बागयो तांकवार मारये कुडी आत्म्या सयत सर्गीच्या वैभवाक व्हरता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तेरा मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तेरा मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तेरा मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तेरा मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तेरा मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजें ताय आसा उस्तेरा मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुझ्या ताय आसा उस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये हामा पापियां खातीर विनोती कर हाता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुझ्या ताय आसा उस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये हामा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुझ्या ताय आसा उस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये हामा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुझ्या ताय आसा उस्तरामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये हामा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सर्वता आमेन. हो म्हज्या जेसू बोगोस आमकां एमकोनांतल्या उच्चांतली निवार आमकां सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो गूट बो पवित्रित्वेक आंकवार मारयेक स्वर्गा संवसाराची राणी म्हूण मुकुटायता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां टायनेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा अस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा अस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा अस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा अस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा अस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा अस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा अस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा अस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा अस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा अस्तुरिया मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम पापया खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. हो म्हज्या जेसू भोगोस आमकां एमकोनांतल्या उच्चांतली निवार आमकां सगल्या आत्मे स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये काकुतीची माये
तुझकी आमची जिवीत अमृत आनी बळवासो आमी पोदेशी एवेची बाला तुका उलो मागताव या दुखाच्या कोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थाव आमची दोयाळ शरातिनी तुझी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाले आनी मोखाल दुलोप आंकवार मारये या पोदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय बो पवित्र सारीचे रानये आमचे पासून माग क्रिस्ताच्या बसावणेन आमकां पाव जावच्या प्रार्थुया देवा तुझे एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट सोडलो भाग्यवंतांक वार मारयेचे बो पवित्र सारीचे घूट आमी नियालताव तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेलोंगशें कर म्हूण मागताव तेच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे टाय अशें सांग पाप साहेबाच्या इंतेसां पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां टाण्यान पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नुमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे टाय आसा ऑस्ट्रिया मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मेरी देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन Devanukaru boracha, amche modla pavogona, pavona sana vuyamoga, devanuka ektagelya, pavona sana vuyamoga, devanuka ektagelya. Tache utor kanat podo, salya chivo koru zuro. Tashaka chivi kocha, I still want to like Tashaka chivi kocha, I still want to like सगल्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोलली सांज जावं येता आमचे मोदें आयच्या दिसा ही मिसाची बॅट पेटोवंक आनी देवाच्या उतराची पोरगोटणी करूंक फादर आल्फी डिक्रूज नवोच पाद्री सुमार 3 म्हयने जाले पाद्री जाल्यार आमच्या पातकुराचो कंपॅनियन सांगाती
गांवान पंचवाडी आनी आतां होली फॅमिली चर्च पोरवोरी हांगा पातकूर कसो तो वावुरता. आमच्या सगल्या फिरगोजकारांच्या नांवान फादराक माई मोगाचो येवकार. वी वेलकम यू फादर. आयची नोवेनांची मांडावळ कोत्ता ऑर्दा सेंट सेबॅस्टियन. थंय आसलेल्या सगल्या कुटुंबाचो आमी उगडास कोत्ता. तांचे बरोबर सगल्या आमच्या फिरगोजकारांक ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आयज पयस आसलेल्या सगल्या भावार्थ्यांक एकामेका पासत आमी मागुया. आयचो दीस खेरीत दीस सगल्या पाद्री पासत भेटयल्लो हो भाग्योन जो मारिया वियेने हाची आमी परब समोरमता. सगल्या डायसिसान पाद्रीचो आस्कारी तो सगल्या पाद्रींक पासत आमी मागुया. देवान बरी भलायकी दिवंक ह्या देवाच्या मोड्यांत वावरूंक आनी मेल्ल्यांक सर्गीचें सूख फावो करूंक. आयच्या दिसा वाडदीस समारंभतेल्यांक जावं लग्नाचो वार्शीक दीस समारंभतेल्यांक वा आनी कसलेय गरजेक सांपडलेल्यांक पासत आमी मागुया. आयच्या मिसाच्या बलिदानान सगले आमी भोक्तीन व्हडल्या ताड्यान आमी जबाब दिवया आनी वांटो घेवया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो, संस्था ताका देव पोसता अशी म्हणणी आसा. होऱ्यांनीच सोंसणीकायेचो शेगूण एक व्हडतो शेगूण जावन आसा. जायते पावटी जें काम मोगान जाता तें काम रागान जायना. कितें वयर सकयल जाता तेन्ना उंचाबोळ जावन वांकडो निर्णय घेवचे बदलेक सोंसणीकायेन वेळ काडून घेतलोले निर्णय अदीक फायद्याक पडटात. आयज बोमोर सायबिणीच्या परबेचे तयारेचो चवथो दीस आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन सोंसणीक जावंक आमचेशी राव जेजू. देवाचे येवजणेक आपलो पोतिंबो दिवन मोगान आनी सोंसणीकायेन जिवितान येतोल्या आव्हानांक मारयेन भावार्थान फुडो केलो. तेच परी आयच्या दिसा पवित्र सभा बागिवोन जो मारिया वियेन्नेचो सेवा धर्मीक उगडास करता. तो जावन आसा आस्कारी सगल्या फिरकोचेन वावुरतल्या यादनिकांचो. जायतीं वरां कुमसातरीन बसून तो जालो सोंसणीक सागो देव काकलुतीचो. आमकां सगल्यांक मारये भाशेन सोंसणीक जावं कुरपा मागतना आयच्या ह्या केरीत दिसा आमच्या यादनिकांनी अदीक करून आमच्या फिरकोचेन वावुरतल्या यादनिकांनी बागिवोन जुआंव मारये वियान्नी भाशेन आपल्या जिवितांतल्यान सोंसणीक देव काकलुतीचे सागोज जावं तांकां बापाचें बोल ह्या मिसा बलिदानान मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू जावन आसा शांतीचो दूत, शांतीचो कुंवर. आनी आमी जेजूचे शीस कशें आमकांय जेजू सोंसणीक जावंक आपयता. जायते पावटी आमी सोंसणीक जावचे सुवातेर रागाची मनशां जाल्यांत. तर हे पवित्रितेन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. मोगाला जेजू, आमी मनशां कशीं आमकां जायते वायट प्रसंगांक
आनी दुखांक फुडो करचो पडटा. असले वेळार जायते फावट आमचो बावाट हालता आनी सोंसणिकायेन पावलां मातशी बदले आमी उचामोल जाता. असले वेळार आमी रागान भरून दुसऱ्यांक वायट उतरांनी पाचारल्यान, तांचे नाका जालोली घाराणी घातल्यान. आज स्वार्थी मनशांक आमकां दिल्लो वावर मोगान आनी सोंसणिकायेन करचे बदले आमी गुणगुणल्या. इतलेच फावटी ल्हान ल्हान कोरण्यांक लागून दुस्मानकायो केल्या आनी अशें मोदें एकवटान बाणपास तोडून उडयल्या. आमची आनी पेल्याची सोंसणिकाय पिड्यार केल्या. आमकां बोगोस. सोमिया काकूत कोर. सोमिया काकुलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकुलूत कोर. सोमिया काकूत कोर. सोमिया काकुलूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकुलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा, पागिवून जुआ मारी वियानी तुवें बऱ्या गवळ्याचे उर्बेन बोलय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळयांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे पोरजेक सोर्गीचे वाटेन चलोवंक व्हरूंक सोंसणिकायेच्या आनी शांतीपणाच्या सगुण्यांनी नेटोयलय. तेच देख घेवन आमचे आदनीक जेजू सारके बरे गवळी जावंक आनी ताच्या सांगातान आमी सोगलीं आमच्या भावा भयणाच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरूंक सासणाच्या नोंदाक पावूंक. आमच्या सोम्या जेजू तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लोकगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कोणें उलोवन म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां धुवांक हांव दिवंक सोदतां त्या कानान देसाची खबर काडूंक मनीस धाड. दर एका कुळांतलो एक मनीस, दर एकलो कुळाचो फुडारी जावं. सर्वेस्पराच्या हुकुमा प्रमाणे मोइजेसान तांकां पारांच्या ओराण्यांत सून धाडले. 40 दिसां उपरांत देसाची सोदपूस करूंक धाडलोले ते परत आयले. पारांच्या ओराण्यांत कादेक्स म्हणटात थंय. तांणी मोइजेसाक आरोनाक आनी इस्रायलाचे पोरचेक सोडून काडली. तांकां आनी सगले पोरचेक थंयच खबर दिली आनी त्या देसान कितें उत्पन्न जाता तें हाडून दाखयलें. ताणें तांकां अशी खबर सांगली, तुमी आमकां धाडलेल्या देसांत आमी गेल्या. त्या देसान खरेंच दूद आनी म्होंव व्हांवता. त्या देसाचें उत्पन्न तें. पूण त्या देसान रावता तो लोक एकदम बलिश्ट. शारां भोव व्हड आसात आनी सभोवतीं दुर्गां बांदून तीं घट केल्यांत. त्या भायर आनाकाची संसद आमी थंय पळयल्या. नेगेब प्रांतांत अमालेकेत लोक रावतात. हितीत, आमोरीत आनी जेबुसीत लोक दोंगरी प्रांतांत रावतात. दर्या किनारेर आनी जोर्दानाचे देगेर कानानकार लोक रावतात. मोइजेसा भोंवतणी जमलोले पोरजेक कालेबान समजाल्ली आनी म्हणलें,
आमी वचून तो देश आमच्या ताब्यांत करुया, कित्याक दुबावा विरेत आमी जिखतल्या. पूण ताचे बरोबर गेल्या मनशांनी जबाब दिलो, त्या लोकां कडेन झुजूंक आमचे कडेन घडचें ना, कित्याक आमचे वोन बलिश्ट. हे भाशेन आपूण वचून पळयल्या देशांची तांणी इस्रायलाच्या पुतां धुवांक खोटी खबर दिली आनी म्हणलें, आमी खबर काडूंक गेल्या त्या देशाचे मनीस आपल्याच मनशांक खातात. थंय आमी देखले तितलेय मनीस एकदम लांब. खरेंच म्हणल्यार थंय ओरिश्ट आमकां मेळ्ळे, आनाकाची संसद, ओरिश्टांची पेडका. आमी तांचे फुडें सारके तोळ कशें दिसताले आनी तांकांय तशेंच दिसलें. हें आयकून सगळे परजेन आपले ताळे उबारून व्हडल्यान बोब मारली आनी ती रात रडोन सारली. सर्वेस्परान मोजेसा कडेन आनी आरोना कडेन उलोवन म्हणलें, ही नोश्टी पोरजां म्हजेर केन्ना पर्यान गुणगुणटली? तांकां सांग, ती म्हजेर गुणगुणटात तें हांवें आयकलां. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर. हांवें आयकलां त्या तुमच्या घराण्या प्रमाणें हांव तुमकां वगयतलों. लग्नती केल्ल्या तेन्ना 20 वर्सां वयर आसलोलीं तुमी सगलीं. म्हजेर गुणगुणटल्यान ती तुमी. तुम्हा सोमेस्तांची मोडी ह्याच ओराण्यांत पडटली. सोपूत दिवन तुमकां सांगता, ज्या देशांत तुमकां पावोवन थिकयतलो म्हूण हांवें सोपूत घेवन भास दिल्ली, त्या देशांत तुमी जेफुनेच्या पुताक कालेबाक आनी नुनाच्या पुताक जोसुवेक काडून भितर सरचे नात. त्या देशाची खबर काडूंक तुमकां 40 दीस लागले, एक दीस 1 वरस कशें धरून. 40 वर्सां पर्यंत ह्या ओराण्यांत तुमच्या पातकांचो भार तुमी व्हरतल्यात आनी म्हाका पाठ करप कितें तें तुमकां समजतलें. हांवें सर्वेस्परान अशें म्हणलां, म्हजेर कळ पडली त्या नोश्टे परजे कडेन हांव हे भाशेन चलतलों. ह्या ओराण्यांत तांचो विनाश जातलो. हांगा तीं सगलीं मरतलीं. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे परजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सगलीं म्हणुया, तुजे परजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला. आमी नोश्टेपणान केलें आनी अपराधी जाल्या. इजिप्तांत आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विस्मिताची पर्वा केली ना. जबाब, तुज्या पुरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. पूण रोखडीच तांची कर्तुत्वां तूं विसरली आनी ताची खुशी सोडिनासतना चलोवंक लागली. ओराण्यांत आपल्या मोंडवण्याची वाट तांणी धरली. जोंगलांत देवाची परिक्षा करूंक लागली. जबाब, तुजे परजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत ताणें केल्लीं वर्तीं कर्तुत्वां, कामाच्या देशांत 9 विस्मितां, तांबड्या दर्यांत अजापाचे चमत्कार, तरी देवाक आपल्या तारकाक तीं विसरलीं. जबाब, तुजे परजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो.
पूण भस्म करूंक आयतो जालो. राग पेल्यान काडच्या तांचे खातीर विनोती करूंक तांचे मुखार जालो उबो. मोइजेस ताणें विचून काडलोलो. जबाब तुजे जे परजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर. सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजल्लो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतार खोडसरून गेलो. आनी खानाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी उयेल मारली, सायबा दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. म्हजे दुवेक देंवचार जोबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रातून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेळयां सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपोटली. तिणें म्हणलें, मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाचे मेजावेले दोरनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. तेन्ना परतीपाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घोडये बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान हे. Love is patience. Love is kind. प्रिती मोग कोणाचें कितेंय सोसून घेवपी आनी सोगल्या तांय दोयाळ आनी मोवाळ. प्रिती मोगाक नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गोरबूय ना. हें आमकां बागयोन पावलो कोरीतकारांक बरोवन सांगता. आनी जो मनीस सोंसणीक तो मोगाळ. आयज आमी जुवांव मारी वियानीचो सेवा धर्मीक उगडास कोत्ता. आनी सुरवातेक आमी आयकलें आसतलें, सोंसणीक जिवीत ताचें आनी ह्या जिवितांतल्यान ताणें आर्साच्या गांवच्या लोकांक जिखलीं. आमी आयज 4थ्या नोवेनांत आसात आनी विशय मारये भाशेन सोंसणीक जावं आमचे शिराव तूं जेजू. आमी जाणाव मारिया आख्ख्या जिवितान आपलें आख्खें जिवीत सोंसणिकायेन ताणें जेजूक तेंको दिलो. आयज जुवांव मारी आनी मारये मदें आशिल्लें नातें आमकां पळोवंक मेळटा. जुवांव मारी मदलें नांवच मारिया आनी जुवांव मारी वियानी मारयेचो खोर भोक्त आसलो. ताच्या जिविताचेर आमी इल्लोसो नियाळ करुया. 1818 वर्साक
जुआंव मारी वियानीक आर्साच्या गांवांत फ्रांस देशान आपले फिरगोजेन प्रवेश केलो फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान शियाळो म्हयनो आनी फिरगोजेन प्रवेश करता आसतना ताणें पळयलें आपणाक येवकार दिवपाक कोणूच ना आनी ताका सोरभोंवतणी नदर मारून ताका गमलें की शियाळ्या बारार ह्या गांवच्या लोकांचीं काळजां शियेल्लीं आसात. दोर दिसा मिसाचे बेटेन 2 नाजाल्यार 3 जाणट्यो बायलो वांटो घेताल्यो. आयतारा दिसा कितें ना कितें नीप दिवन मिसाक लोक येनासलो. सोनवाराचे सांजेच्या प्रार्थना वेळार प्रार्थना करचे बदलेक आपलो वेळ थंयसरलो लोक मनोरंजनान जेवण खावण नाचून ते सारताले. आनी अशें आसतना जुआंव मारी वियानी कितें करता तो पळयता लोकांनी धर्म सोडला, कोणाकूच देवाचें पडोन वचोंक ना, आपले जिवीत ती बेस बरे भाशेन वर्ल्डलीनस मॅटिरियलिजम हातून जियेतात. तर जुआंव मारी सोंसणिकायेन आपलें जिवीत मांडटा. पयले सुवातेर तो लोकांशी वेता, तांकां भेट दिवंक वेता, जाता ते भाशेन तांचे लागीं उलयता, तांची खबर तो घेता. तांचे त्रास कोश्ट सोंसणिकायेन तो आयकता आनी संदी मेळटा तेन्ना तांच्या कुटुंबाक भेट दिता. कुटुंबांत आमी जाणां जायतीं जाणां आसतात आनी जेन्ना तो कुटुंबांत भेट दिता तेन्ना लोक आपले त्रास कोश ताका सांगतात आनी एके भाशेन हो पाद्री आपणाचो म्हूण मानून घेता. आनी हे पोरी लोक आनी जुआंव मारी वियानी मदें नातें खूब वाडटा. कुमसाराचो साक्रामेंत दिवन मिसाची भेट दितलो जाल्यार तांचे मदें हे भेटे वरवीं तो बियां किल्लयता. खेरीत भशेन संदी मेळटा तेन्ना तांकां तो सर्गींची खबर सांगता आनी हे भाशेन सोका सोका लोकूय ताजें मार्गदर्शन घेतात. जेन्ना कितें गरज आसल्यार ताजो एडवायस घेतात आनी हे भाशेन तांची इश्टागत वाडटा आनी लोक ल्हव ल्हव इगोर्जेन येवंक लागता. आनी जुआंव मारयेचो बोक्त कसो सदांच म्हणटालो, जेन्ना तुका ताळणी येता, जेन्ना तुका दिसता देंवचार तुका नाडटा म्हूण रोखडोच मारयेक उलो मार आनी ती तुजे पासत मागतली आनी देंवचार पोळ काडटलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, सोंसणिकाय जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ आनी आमच्या तें सगल्यांत आसा. आनी खेरीत भाशेन जेन्ना आमी क्रिस्म घेतला तेन्ना आमी हे सोंसणिकायेचो गूण दुसऱ्या सोबें दिवंक आमी वावुरता. आनी सोंसणिकायेन जियेतलो मनीस आमकां जायते पळोवंक मेळटात. आयच्या ह्या तेंपार खेरीत भाशेन कोवीड-19 पॅन्डेमीक महामारीच्या वेळार आमी नदर मारली जाल्यार आमच्याच घोराब्यान आमकां मेळटली बापूय घोडये चित्ता कसो घोराब्याचो हांव सांबाळ करतलो, आवय घोडये चित्ता आसतली कशी हांव भुरग्यांची परामोस करतली, कशी तांकां खुशाल दवरतली, तांकां सोजमयतली आहा ते भाशेन पावोवन घेवचें. भुरगीं घोडये सारकीं गुल्ल जालीं आसतलीं, इस्कॉल कांय ना, खेळोंकूय ना, पूण मोबायलान एडिक्शन जाल्लें आसतलें. कितेंय विचारलें जाल्यार तुका कितें जाय जाल्यार धाकट्या भुरग्यांक विचारलें जाल्यार ती रोखडीच म्हणटा आपणाक मोबायल जायो. आनी केन्ना केन्नाय घोराब्यान असलें वातावरण आसतना एकामेकाक घोडये भुरगें माय पायचें आयकना आसतलें, घोडये आवय बापायक आपल्या भुरग्यांचो राग येता आसतलो. आनी आमी जाणात जेन्ना गोरवां एका गोट्यान आसता तेन्ना शिंगां आड्डोळटात, केन्ना केन्ना आमी वाग जातात आनी एकामेकाक खावूंक येतात. केन्ना केन्ना ओगींच रावतात कासवा भाशेन पट्ट्यान भितून रिगून वयता, कोणाक जाप दिनात. म्हाका देव समजता, तुज्या म्हाका पडोन वचोंक ना, मामीक जाप दिवपाक ना, डॅडीक जाप दिवपाक ना, कित्याक म्हाका
हें जाय तें तुमी दिना, मोबायल मागल्यार मोबायल दिना, हें जाय, कित्याक एकामेकाक सोजमीकाय ना. आनी सोंसणीकपण काबार जाता आनी दुसरेंच वातावरण गोऱ्याब्यान किल्लोता रागाचें. सोंसणीकाय नाशिल्लो मनीस दुसऱ्यांक सदांच चुकीदार म्हूण धरता. सदांच सोंसणीकाय नासलेलो मनीस गुणगुण येता. आपणा लागीं जें कितें आसा तातूंत खुशाल रावचे बदले हें ना तें ना कित्याक ना पासेंस पिड्यार कोत्ता. आपणाचेंय पिड्यार दुसऱ्यांचेय पिड्यार कोत्ता. आनी तिसरे सुवातेर सोंसणीकाय नासलेलो मनीस आपणाचें चिंत्ता, स्वार्थी जाता. पूण सोंसणीकाय आसलेलो मनीस कसो काय? सोंसणीकाय आसलेलो मनीस दुसऱ्यांची परिस्थिती वळखता. भुरगीं आवय बापायक वळखतात. बापायक काम ना, कसो तरेन तो आमचो परामोस कोत्ता काय, हें सोंसणीकपण. सोंसणीकाय आसलेलो मनीस शांतीचो पोरमोळ जो ताजे लागीं आसा तो दुसऱ्यांक दिता. आपले सोर भोंवतणी शिपडायता. ताच्या कर्तुबांतल्यान, ताच्या बऱ्या उतरांतल्यान, विथ जस्ट अ स्मायल. जायते फावटी भुरगीं आवय बापायचेर तिडटात तेन्ना हांव म्हणटलो गूड थिंग्स टेक्स टायम. सोजमूक जाय आमी. कितें बरें येतलें जाल्यार वेळ लागता. खेरीतपणी आयज आमी आदल्या कोरारान नोदोर मारल्यार अशेंच कितें गुणगुणटली इज्रायल पोरजा कानाच्या देसांत सोर भोंवतणी आसा. आनी जोशुआक कालेब आनी मोइजेसा वांगडा आयकोचे बदलेक आनी त्या गांवांत प्रवेश करचे बदलेक तीं आपणाकूच खानांत आशिल्ल्या मनशा सोरें सोर कोत्तात आनी इन्स्टंट डिसिजन निर्णय घेतात आमी आनी तितून प्रवेश करचो न्हय. ती आमकां खातेली, ती आमकां मारून उडयतली. आनी अशें करून देवाचे मांडणे आड ती वेतात. आनी हाकाच लागून देव तांकां 40 वर्सां अरोण्यात दवरता. 40 वर्सां कित्याक तांकां खालतीपण आनी सोंसणीकपण जाणा कितें तें जाणा जावं. खेरीत भाशेन मोगाच्या भावा भयणीनो, मारिया सोंसणीकायेची ओस्तोरी. तिचें जिवीत कठिणाय आसल्यो जायत्यो. जेन्ना जेजू जल्माचो आसता आपल्या मालगोड्या पुताक बरी सुवात तिका मेळना. जेन्ना जेजू बरेंपण इतलें कोत्ता तरी पूण ती पळयता इतलें बरें करून लोकांक तोच लोक जेजू कुर्सार किळायतात. हें सगलें ती सोंसणीकपणान सोंसता कित्याक ती जाणा हातून जें कितें आपले कोश्ट दूख येतात तितल्यान काबार जायना. This is a journey which will lead me to a life, a better life. आमी इंग्लीश भाशेन सोंसणीकाय पेशन्स म्हणटाय. Patience is a capacity to accept suffering without becoming annoyed. सोंसणीकायेचो मनीस मोग करूंक जाणा. सोंसणीकाय म्हळ्यार आनी ओगेपण म्हळ्यार जायतो फरक आसा. ओगो रावप आनी सोंसणीक रावप हाचे भितर जायतें अंतर आसा. नवे कोरारान आमकां जेजूची आनी खानाचे ओस्तोरीची खबर मेळटा आनी जेजू हे ओस्तोरेचो भावार्थ वाकाणटा. खेरीत भाशेन जेजू दुसऱ्या जुदेवा भाशेन हे ओस्तोरेक सुण्याच्या पेट्या सरशी सोर करता. तरी पूण ती ओस्तोरी सगळे खालतीकायेन आनी सोंसणीकायेन जेजूचे आयकोता आनी म्हणटा सुण्याचे पेटे लेगीन आपल्या दुनयाचे मेजा वेलें पडटात ते खातात. आनी ही सोंसणीकाय आनी हें खालतेपण हे कानाचे ओस्तोरेंत हांवें जेजू पळयता. कित्याक आमी विसरूंक जायना कॅननायट्स खानाचो गांव जो आमी आदल्या पुस्तकान आमी आयकलां खानाची खबर, ते मनीस कसले आसले. सो जुदेव लोक तांकां ओन भावार्थ्यांक सुण्याची कंपेर करतालो. आनी आमी जाणवायच्या पुस्तकान 12व्या आवेस्वरान
वाचली जाल्यार आमकां व्हडलें एक लिस्ट मेळटा द सिन्स ऑफ केना. के भाशेन ती दुसऱ्या देवाक बुजताली, आपल्या भुरग्यांक लेगून ती जिवेशी मारताली आनी जायतें व्हडलें लिस्ट तेंचें. तर अशें आसतना ही कानाची वस्तोरी सगळे खालतेपणान जेजूक दाविदाचो पूत म्हूण वळखता आनी थंयसरूच रावता. एके भाशेन जेजूक ती बोसता आनी हें खालतीपण, हें तिचें सोंसणीकपण जेजूक मानवता. मारिया हांवें म्हणलां ते भाशेन जेजू सांगाता आपलें आख्खें जिवीत सोंसणीकपणान सारलें. जुवां मारी वियानीनूय तो जाणा आसलो लोक खूब पयस गेला, सोंसणीकपणान तो लोकांशी भेट दिवंक गेलो. खेरीत भाशेन साक्रामेंत कुमसाराचो ताणें सोंसणीकायेन खूब वेळ तो सारतालो, लोकांक आपलो वेळ दितालो. आनी ह्या सोंसणीकपणा उदेशी देर इज अ कन्वर्जन इन आर्स. आनी जायतो लोक आयज मेरेन फामाद आसा. आमकां आयच्या गॉस्पलान जी बायल आसता, कानाची वस्तोरी आसता, ती जेजूक म्हणटा तूं दाविदाचो पूत, म्हजी काकलूत कर. आनी जेजू ओगोच रावता. जायते फावटी आमकांय दिसता देवान आमकां सोडल्यान. जायत्या गोराब्यांत जायतें दुकाळ येयलो आसतलें, जायतें दूख आयलां आसतलें. खेरीत भाशेन जेन्ना आमी देवा लागीं सोद्दां मागणें कोतात, सोद्दां आमचो तिर्स कोतात, मिसाची भेटेन वांटो घेता, तरी पूण आमकां त्रास कोश्ट. खेरीत भाशेन जायत्या जाणांची कोवीड जावन आमचे घरचीं मेल्यांत आसतलीं आनी देवा हें आमचेर कित्याक अशें, इतलें बरें करुनूय हें आमी कित्याक सोंसतात. आनी जायते फावटी आमी देवाचेर शीण केला आसतलो तेन्ना, आनी जायते असले परिस्थितीन सांपडटा तेन्ना जायतीं जाणां धर्म सोडटात, देव धर्म आनी नाका, घोडे दुसऱ्या थंय वतात जंय आमकां बरेंपण फावो जातलें. ह्या ब्रादराशी त्या ब्रादराशी व ह्या धर्मान त्या धर्मान आनी दुसरे कडेन वेतात. असल्या वेळार आमी कितें करचें? खानाचे बायलेचेर नदर मारची. ती थंयच रावली, जेजू ओगो आसा, कांयच एक उतर काडना, ती आनी आलोंक ना. शी कंटिन्यू टू बी स्टील द पर्सिवियरन्स इन प्रेयर. जेजूशी मागत रावली आनी जेजू हीच ताचें सोंसणीकपण वाखाणटा. मारयेचेर आमी लक्ष घालुया. आख्ख्या जिवितान आमकां पवित्र पुस्तकान मेळ्ळो ना जोबोर मारिया उलयतली, पूण सोंसणीकपणान जे कितें कोश्ट त्रास जेजू सोंसतालो तातूंत आपणें वांटो घेतलो. तशेंच जुवांव मारी वियानीच्या जिवितार आमी नियाळ केला. तो सोंसणीक पाद्री आसलो. तर आयच्या ह्या मिसा बलिदानान सोंसणीकाय एक मोगाचो रूपकार हें आमी गोठ मोतीन दवरुया. आनी जेन्ना जरी हांव कोणाचोय मोग कोत्ता तर ताचे पासून हांव कितेंय करीत तयार जाता. कितेंय ताणें उरफाटें म्हाका केल्यार पासून हांव ताका भोगसूंक राजी जाता. ही ती सोंसणीकाय. तर असलोच गूण ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागुया. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त शांतीचो कुंवर ह्या आल्तारार येतलो. तर आमकां ताची कृपा सोंसणीकायेन जिवंक गोऱ्याब्यांत आनी आमचे सरभोंवतणीन आमकां ताची कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमची कांय मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचेर बावार दवरून बागिवून जुवांव मारये वियाने भाशेन लोकांच्या प्रश्नांक सोंसणीकायेन कान दिवंक
बापाची कृपा तांकां मागुया. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे पोरमणे नितीन, सोतान, मोगान आनी सोंसणिकायेन आपलो राजकोरोनीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी आनी ऑनलायन मिसांत वांटो घेतल्यांनी देवान आमकां दिल्ले गूण दुसऱ्याच्या फायद्याक वापरून गोजेवंता सोवे मोगाल आनी सोंसणीक जावंक आपल्या साद्या जिवितांतल्यान जेजूक साक्षी दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आयज यात्निकांक भेटयलेलो दीस पाळटना एक घडी भर उगीच रावून आमच्या फिरगोजेन वावुरतल्या आमच्या यात्निकांक फादर जॉन्सी आनी फादर सेंटफर्डाक आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या फादर अल्फीक तशेंच सगळ्या आमच्या वळखीच्या आनी जाणट्याच्या घरांत आसलेल्या यात्निकांक बरी भलायकी फावो जावंक बापाचो आशिर्वाद तांचेर मागुया. दयाळ बापा, ही खालतिकायेन मागणी आमी तुजे सगळें उबारल्यान तितून मानून घे आनी फावो जाल्यार आमकां ती मेळूं म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. हें आमी मागणें कोत्ता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागता. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या भागिवंताच्या उगडासाक हो वाखाणेचो योद आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आतांच्या आनी फुडल्या वायटांतली आमकां निवार आनी जशें भाग्यवंत गोवळ्यांनी आपल्या हिंड्याची जोतनायेन सेवा केली तशेंच आमा सोमेस्तांक आमच्या गोवळ्या सांगाती त्याच हिंड्याची सेवेक
आमचें जिवीत भेटोवंक कुरपा दी हें आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजू वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जो मारी वियांनी तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समोर मोग तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसून वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हजी रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. ह्या म्हज्या उगडासाक करात. Bavata so good por gotuya. Sumia Jesu ami hodokata. Ani ekashit lepieta. Diplemati tu oivo adiuso. Ami dulce moron por gota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorvespora, acchia pritumencer vista lole,
तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बाकियोंत सुसाय, बाकियोंत दोर्मदुतां, बाकियोंत जॉ मारिया वियाने आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जाणा जेजू शांतीचो कुंवर आनी क्रिस्तांवपणाचें खाशेलेपण म्हणल्यार सोंसणीकाय. तर ही सोंसणीकाय आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक तीच जेजूचो आदार आमी मागुया आनी सोम्यान शिकयलोले प्रार्थन आमी व्हडान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां आतां पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपुल्यांक ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर म्हाका फावला पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Sukonas lole
Jesu, Tu ekloच आमचो विश्वास, Tu आमचो विश्वास, तुझेशी येता जेसू, आमचेशी तू राव जेसू, तू एकलोच आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास, लाखाची वीर जेसूशी येया, बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा, सोड लाखाची वीर जेसूशी येया, बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा, तुझेशी येता जेसू, आमचेशी तू राव जेसू, तू एकलोच आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास, तुझेशी येता जेसू, आमचेशी तू राव जेसू, तू एकलोच आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास, तुमकां चेता जेसूशी येया, तो काडटा पाका तो उखलून भोंवता बापाचे वेगेन, तुमकां चेता जेसूशी येया, तो काडटा पाका तो उखलून भोंवता बापाचे वेगेन, तुझेशी येता जेसू, आमचेशी तू राव जेसू, तू एकलोच आमचो विश्वास, तू आमचो विश्वास. ओत्मीक खुमिनावाक मागणे. हांव सोत मानता म्हज्या जेजू तूं खऱ्यांनीच परम संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण. हांव ओतरेकतां तुजो मोग करूंक सगल्या म्हज्या काळजान आनी तुका बगूंक म्हज्या ओतम्यांत. पूण जेन्ना म्हाका तांकोना तुका घेवंक आतां ह्या संस्कारांत वोट दूख दवरून सगल्या म्हज्या पातकांची आनी तीर निच्यो करून दुसरी ती आदारचो ना म्हूण तुजे लागीं मागता सायबा नितोड कर म्हूण म्हजें अंतस्कोन भितर सरूंक कशे भाशेन म्हज्या काळजांत. तुका घेतिल्ल्या पोरी नमस्कार करून आर्गां तुका दिता सायबा आनी मागता सायबा ओत म्हूण तुजी देणी म्हज्या ओतम्यार, म्हज्या घोराब्यार आनी पिडेस संवसाराचेर खेदींच कोडसोरो ना जावूं तुजे सोरशिल्लीं बोगोर सदांकाल तुजो चड मोग करूंक. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा चुरचुरे आमचे कोर. भोव पवित्रा काळजा आंकवार मारेच्या आमचे पासत विनोती कोर. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचो भोव मोगाळ बापा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, बागेवन जुआ मारी वियानीच्या काळजान पेटलोल्या तुज्या मोगान थांबोन आसतल्या कोश्टा वावरांनी ताणें तुज्या पवित्र सोबे खातीर आपलो जीव खर्चयलो. आमी आतां घेतला त्या संस्कारा वरवीं तोच मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता.
तुज्या पुता जेजूचे नांवेन मातशें बसूया. पयली सुवातेर म्हज्या नांवान, म्हज्या पातकुराच्या आनी सगळ्या तुमच्या नांवान, फिरगोसकारांच्या नांवान आयची ही मिसाची भेट भेटयल्ल्या याज्ञीक बाबाक फादर आल्फी डिक्रूज हाका आमी काळजांतान दिनवासता. ही मिसाची भेट भेटयल्ली आनी देवाचें उतर आमकां परगटलेल्या पासत. थँक्यू फादर. आनी ताच्या मुण्यारपणान हे फिरगोचेंद होली फॅमिली चर्च पोरवरी जंय तो वावुरता सगळें बरें ताका आमी आवडयता. आयच्या दिसा तशेंच वाडदीस समारंभात जावं लग्नीक वार्षिक दीस समारंभात तांकांय आमचे पोरबी हांव सुरवातेक सांगूंक विसरलो. क्लाउदीन फेर्नांदीस ही आमची संदेशकार, ताची पासत हांवें मागलां आनीक सगळे ताका बरें आमी आवडयता. आयची ही मिसाची मांडावळ केल्ल्या ऑर्डर सेंट सेबॅस्टन सगल्यांक तुमकां जावं कॉयर जावं वाचप्यांक आनी दुसरो वांटो वो तेंको दिल्ल्यांक जिन्सां बासांनी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देवाचो आशिर्वाद सगल्यांक तुमकां फावो जावं म्हूण आमची मागणी. असोय घेता आयच्या दिसाक जेन्ना बागयोंच्या मारिया वियानी हाची आमी परब समारंभल्या सगल्या डायसिसन पाद्रींचो आस्कारी तुमी आमचे पासत ही मागण्यांची रीत भेटयल्या आनी जायते पावटी तुमचो मोग मोयपास आमचे सवें तुमी दाखयतात. हे पासत असोयेक आनी संदी हांव घेता तुमकां सगल्यांक दिनवासूं फॉर ऑल युअर थॉटफूल वेज जायत्या बासांनी जावं मागण्यांचो आदार जावं एक बरें उतर आनी दुसऱ्यो साबार वस्तू ज्यो तुमी आमचे सवें कोत्तात ताचे पासत सगल्यांचे उपकार आठयता. आनी आमचे वतीन खंयसरूय आमी चुकता वा चुकल्या तेन्ना तुमची माफी मागता. तुमचो मागण्यांचो आदार आमकां मागता. अदीक आनीक अदीक जेजू बऱ्या गवळ्या सारकेले ताच्या काळजा सारकेले आमी गवळी जावंक पावूंक. हांगा जेन्ना इगोचेन तुमी भायर भितर सरतात तेन्ना जे सदांचे नेम आसात ते सांबाळचे. फॉलो द नॉर्म्स. आजून ही पिडा कुशीन सरूंक ना. परतेंच जाल्यार नवो नेट घेता तो आमी पळयता. जावं भायल्या देशांनी अमेरिकेंत ऑस्ट्रेलिया चायना आनी दुसऱ्या वाठारांनी आमच्याच भारतांत अदीक नेट घेतलेलो. हे पासत एकामेकाचो आमी परामर्श करुया, एकामेकाक राखुया, सांबाळुया. जावं गरजेच्यो वस्तू मास्क, सॅनिटायझींग, सोशल डिस्टन्सींग आनी दुसऱ्यो वस्तू आमी सांबाळच्यो. कित्याक आनीक परतून आमी ह्या लोचनांत आमी पडोना जावंक. कुमसारा विशीं एक बरें कोण कुमसार करूंक सोदता जाल्यार जावं सकाळीं मिसा उपरांत वो ह्या नोवेनांच्या मिसा आदीं पयलीं हें बरें कुमसार तुमच्यान करून घेवं येता. तर आनीक एकदां सगल्यांक तुमकां कशेय ना कशेय भाशेन आमकां आदार करतल्यांक काळजांतान दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा आनी सोमेस्तान देव बरी रात आवडटा. उबी रावुया. सगल्या फिरगोसकारांच्या नांवान फादर तुका हॅपी पास्टर्स डे आनी देवान तुका बरी भलायकी दिवं. हें मुणयारीपण जेजूच्या
मोळ्यान तूं काम करता तें बरे भाशेन चलोवंक सोंसणीकायेन तुका बरें येस हांव येता सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा